क्रिस्तांत हाय म्हज्या मोगाच्यानू देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. देव संवसारा कडेन खेळ खेळना असल्या उतरांनी संवसाराक नावाळलोलो विज्ञानीक आल्बर्ट आयन्स्टायन देव संवसार कसो राखता आनी सांबाळटा तें दाखोवन दिता. संवसारांत सगल्या वेळार बरेंच घडटा म्हूण ना. देवान मनशाक गिन्यान दिवन अधिकार दिला. मनीस ताचो गौर फायदो काडून पातकी जाता. पूण असल्या वेळार देव मनशाक दिलोलो अधिकार काडून घेना. मनीस वायट करता, निसर्गांत वायट घडोवन येता. असल्या वेळार वांकड्या वळींचेर पासून देव नीट अक्षरांनी बरयता अशें धार्मीक शिकोवण आमकां सांगता. कालोयलेले मातयेचें आयदण करून वताक दवरल्यार तें सुकता आनी घोट जाता. त्याच सुर्याच्या वतान एक वात दवरल्यार ती मोव जाता, विरगळटा, तिचो विबाड जाता. एकूच सुर्याचें वत दोन रुपांनी बदल घडोवन हाडटा. जेजून लाजाराक मरणांतलो जिवंत केलोलो आमी वाचताव. मार्था आनी मारियाच्या दुखांत बुजवण दिवंक आयलोलो जुदेव लोक जेजूचेर बाबाट ठेवतात. पूण तांचे भितरल्या थोडे फारिजवांक कळीत करतात आनी जेजूक जिवेशी मारची येवजण रचून येता. मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिजवांनी धर्म सभेची जमात आपयली. जेजूक असोच अधिकार दिल्यार फुडाराक वायट जातले तें चिंतून धर्माचे वडील भियेतात. भायलो लोक येवन आमचो देश आनी देव मंदीर तांचे करतलेत म्हूण भियेतात. आमच्या आख्ख्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एक मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण परम याज्ञीक कायफास बाकीत करता. मनीस पातक करता, पूण रचणार देव ह्याच मनशाचे अस्कोतायेंतल्यान सगल्या संवसाराक जेजूच्या मरणा वरवीं तारण आनी सोडवण जोडून घेता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी जिविताची वाट चलोवंक म्हाका शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.